कामराबाद ताळगाव ग्राउंडा कुशीक कोयराच्यो राशी साचल्यात। इतलेच न्ही जाल्यार ग्राउंडार सेवरेजीचे घाणयारे उदक लेगीत उक्ताडार सोडून दिला। ह्या वाठारांत रावपी लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता, पूण अजून हाचेर कोणेच लक्ष दिलें ना। आपाची फुडारी सेसिल रॉड्रिगीज आनी थळावो तरणाटो भूपेश प्रभुदेसाय हांणी हाचे आड आवाज काढला। पळयात तांचें म्हणणें। आज आम्ही कामराबादान हा अँड वी आर कॅम्पेनिंग फॉर आमचे तालिगाव पंचायत। हो आमचो कॅन्डिडेट डॉमिनिक डिकुना जो रावला या वॉर्डान, वॉर्ड नंबर 2। आता परिस्थिती पळय, दिस इज सपोज टू बी अ प्लेग्राउंड आणि पळयल्यार तुम्ही फाटल्यान सगळो कचरो हा थिंगा आणि तो टॉयलेट हा, टॉयलेटाचे फाटल्यान ओपन सुएज पासून हा आणि आम्ही सदांच येता आम्ही सांगपाक की बाबा लोकांक एक बदल जाय, लोकांचे आम्ही कामराबादाचे लोकांक वयर काडपाक जाय। अशे परिस्थितीन धरला हांकां की वायट दिसता एज अ ह्युमन बींग। दिस इज नॉट लायक अ क्वॉलिटी ऑफ लायफ। आणि पैसे हा पंचायतीन करोडांनी पैसे आसा, पण परिस्थिती एक ग्राउंड हा तांकां हेडपाक क्लीन ना, अनहायजेनिक हा, सुवेज ओपन सुवेज हा टॉयलेटीचे फाटल्यान आणि इट इज अ व्हेरी हॉरेबल कंडिशन। लास्ट आम्ही जेन्ना लास्ट असेंब्ली इलेक्शन आसलेलें तेन्नाय हांगा येयल्ले आनी तेन्ना आमी सेम परिस्थिती आसलेली आनी ह्याच पार्कान बसून उबे रावन लास्ट टायम हांवें स्पीच दिल्ली एक बारीकशी फॉर द बेटरमेंट ऑफ कामराबाद। सेम आसलेली परिस्थिती आतांय सेम परिस्थिती आसा आनी तेन्ना आमच्या तालिगांवच्या एमएलएन अश्युरन्स दिल्ले की कामराबादाच्या लोकांक कितें तरी बरो बदल करतले, तेंचे लिव्हिंग बरें हॅबिटेबल करतले म्हणून। कित्याक तुवें पयलो आसतना आतां कामराबाद भोंवला आसतना आमी सगळे कामराबाद भोंवले, ड्रेनेज सिस्टम ना, टॉयलेट प्रॉपर टॉयलेट ना, प्रॉपर सॅनिटेशन ना। ते आता गव्हर्नमेंट क्वार्टर्स आता सोड, ते आता मोडपाक पावला, तरी पूण ते परिस्थितीन लोक रावता आनी ते धाकटे धाकटे आमचे माणकुले भुरगे आसा तांकां हे इतले तांकां ब्रिडींग ग्राउंड जाला, मॉस्किटो ब्रिडींग जाला आनी ते माणकुले भुरगे आसा हे आता पावसाक अजुनूय तेणी कांय अंडरटेक केलें ना, ते क्लिनिंग प्रोसिजर सुरू केलें ना। हे पावसाक भुरग्यांचेर कशी इफेक्ट जातलो ते तुमी पळोवपाचें।